आम्ही असाच सध्या मोर्जे दर्यादेगेर आणि दर्यादेगेर सागरी कासवान काल राती येवन एक तांतयां 99 तांतयां घातलेली आसा आणि ह्या हंगामातले हे पहिले कासय जावन आसा आणि तांणी 99 तांतयां घातल्या आणि ती वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी जे हांगासर 24 तास ड्युटी करतात तांणी वयर तांतयां हाडून ती सुरक्षीत दवरलेली आहा। सध्या दर्यादेगेर व्हडा प्रमाणात भरती ओहटीचो प्रकार सुरू असल्यान जी आरक्षित जागा आसा थंय उदक गेल्लें आसा, त्यामुळे थंयसर ती अंडी दवरली जाल्यार भविष्यात व्हडा प्रमाणात नुकसान जावपाक येता, कुसपाक शकतात। तशा प्रकारची सोय अजून मेरेन तशा बिचार जाल्ली ना, पूण वन खात्यान हांगासर कसल्याच प्रकारचे तशे पक्के अभ्यास केंद्रय अजून मेरेन उबारूंक ना। एक सादी झोपडी आसा आणि झोपडीच्या बाजूक जे अंडी असली ती अंडी हाडून वयर एक होणको मारून कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षीत दवरलेली आसा। सरकारान आणि आमचे राना खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी फाटल्या 2 वर्सां पयलीं हांगासर येवन तांणी सगळी सागरी कासवंड्यांची माहिती घेतलेली आणि आपूण हांगासर सगळ्या सोयी सुविधा युक्त असो अभ्यास केंद्र उबारतलो अशें तांणी जाहीर केल्लें, पूण ताचेरय दुर्लक्ष जाता। पूण निदान आता तरी ही सागरी कासव संवर्धन मोहिमेच्या अभ्यासा खातीर जायते देश विदेशातील पर्यटक येतात, तांकां बरोबर माहिती मेळपाक जाय। ती माहिती दिवपा खातीर हांगासर तशा प्रकारचे सोयी ना, ते सोयी उपलब्ध करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।